भंडारी समाजाची नव्यान वेंचून हाडिल्ली समिती पुरायेन बेकायदेशीर आसा अशें आदोगाद अनीश बकाल सांगता। तशेंच देवानंद नायकान जिल्लो निबंधकाआड दाखल केल्ली याचिका 10 नोव्हेंबरा उपरांत सुनावणी घेतली अशें तांचें म्हणणें। कशें आसा की ते वॅकेशन बॅन हाणें आसलें पळय ताणें कितें सांगलें की थंय हांगा ते कितें आसा ते रेग्युलर हाजे कडेन हें करा म्हणून सो ते हें कांयच जालें ना। सो तांचें जें पळय कितें आशिल्लें तें आतां फुडें धुकल्लें आनी जें पळय काल ताणें मेन्शन केल्लें तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक पळय सांगताले की ना आमी हायकोर्टान घातला ताका बेश्टून सोदताले हें सगळें भायर हें तांचें हें कांयच जालें ना। सो ते आतां हायकोर्टान तांचें कांय मेळोना रिलीफ। सो आतां मेन कितें आसा की ताका काडपाक सोदता रजिस्ट्राराक ते तांचें फेल गेल्ल्या कारणान आतां 7 तारखेर जें पळय आतां हियरींग आसा आमचें ते 7 तारखेर ताकाच पावत आसा। सो कितें आसा ते 7 तारखेर ताजेच कडेन जातलें। ताज्या नंतर कितें हायकोर्ट नोटीस काडटा ते मागीर फुडें तो थंय आसलो फुडें आनी तो जेन्ना हियरींग चलता तेन्ना ते आसलो तो देवानंद आनी तो पळ काडटा कित्याक काय म्हणून आपल्याच्या गळ्यान आपुणूच हार घालपाक आनी हो हार घातला आनी सगळें मिरवणूक काडटा। म्हणजे हे कितें तें ताकाच हे पळय कारबार कसलो तो सगळें इल्लिगल चलता आनी इल्लिगलाचे तो आपूण जालो म्हणटा। अरे स्क्रुटिनी 5 पर्यंत आसा जाल्यार तुजो कसो जालो तूं स्क्रुटिनी जावंकूच ना कंप्लीट। तूं म्हणटालो कितें टायम जाय कितें फुडें धुकलपाकूच ते तुजे इल्लिगल कारबार करपाक सगळो फेल गेलो आनी लोकांक सगळ्यांक ताजी कितें ते पळय ते फसवणूक आसपाचो खेळ केला ताणें।